इनॉग्रेट केलेलं सेशन आता मी मुखारी आमगेली गीता सिरीज कंटिन्यू करूया. हे तिन्हीचे सेशन आम्ही गीता महात्म्य गीता वैर करता आसती. पुराजन तुमगेल स्वागत आसा आणि कृतज्ञ आसा की तुम्ही हे सेशन जॉइन जाता आसती गीताचे. पुराजन ह्या प्लॅटफॉर्माक कोण सपोर्ट करता आसत. ज्योती केली माताजी ती पोस्टर कोण पेटयता आणि पूरा अन्य डिवोटीज कोण स्टार्टिंग दोन आसती. मी माधव प्रभू व्रज गोपी माताजी कोण हे प्लॅटफॉर्म स्टार्ट केलें त्या पुरा जनाक धन्यवाद. आता आम्ही कलकलीन प्रार्थना करूया की नेक्स्ट अबाउट एक 35-40 मिनिट्स देवा गीताचे तू सांगिल ते अर्जुनाक ते कुरुक्षेत्र त्याची विषयी थोडे चिंतन करता ती त्याचे अध्ययन त्या मनावरची प्रयत्नांची आमकां देवा तुगेले दय दिवका आणि तुगेले आशीर्वाद जावका म्हणजे कृष्ण परमात्माले कलकलीन प्रार्थना करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो आम्ही गीताचे अध्ययन करचे एक सान रीते प्रयत्न करता सती. देवाने सांगिल्लें आसा गीतांतू की हे गीता अध्ययन करचे गीता विशय ऐकूच म्हळ्यार आमी देवाक आमगेल बुद्धीन पूज केल्या मणकेची. आणि आमी 4 क्वालिटीज वेरियस सिरीज करता आसती. एक टॉलरन्स सहन करचे आणि डिटॅचमेंट आणि आज आमी डिवोशन भक्ती विषय कवर करता आसती. सो लास्ट टायमाचे रिकॅप कर न्हू ब्रीफली एक 5 मिनिट रिकॅप कर न्हू आमी आयचे सेशन मुखार सुया. सो लास्ट टाइम आम्ही फर्स्ट सेशन आम्ही केलेलं टॉलरन्स जाल्यार की अर्जुन शिरकून पडलेलो तागेले दोन्ही बॅड चॉईस आशिल्ले. एक युद्ध केल्यार कितले जण तागेले प्रिय आशिल्ले जन त्या युद्धांतू तांणी पराजित जावन मृत्यू प्राप्त जावचे साध्य आसा. मात युद्ध करनातल्यार दुर्योधनाल राज्य दिसतलें सगळ्या विश्वांतू आणि तो मुखारसून कितले जनां बाद दिसता ते गोतना. जाका दोन्ही चॉईस तागेले कसं करचें म्हूण कळनाशिल्लें. तेन्ना देवान कारण देवाल शरण येवचें आसा आणि देवाल शरण आयचे ताका देवान सुरय तागेली आयडेंटिटी सांगची आसा दोन्ही अध्यायांतू की तू भायची दृश्टीन आशा पुरो कुरु परो अर्जुनो ह्या पुरा देहाच उपाधी आमगे निज स्वरूप म्हळ्यार आमी आत्म आणि देवाल अंश आमी म्हूण त्या सांगता. त्या आयडेंटिटिकल सिद्धाक देव सांगता हे आमगे मूल तत्व मूल स्वरूप ताची मुखार आमगे शरीर लेखारी आम कसन कसन जावचें पुरो विंगड विंगड पोझिशनांतू ते आमी सहन करता म्हूण. आणि सहन करची म्हळ्यार अशी नुतब अशी न्ही मात सहन करची म्हळ्यार आमी म्हणटात पळय आमगे बुद्धी उपयोग करून खंयची वस्तूक लायफा इम्पॉर्टन्स दिवका खंयची वस्तूक लायफा इम्पॉर्टन्स दिवचे ना ते आमगे बुद्धी उपयोग करून व्यवसायात्मका बुद्धी देवान सांगचे आसा त्या बुद्धी उपयोग करून मुखार सुचुका आणि तांतूय आमी दृढ आसुका म्हूण देवान सांगचे आसा. दृढ अशा खातीर देवान सांगचे आसा की आमी केन्ना भक्ती पथारी मुखार सुद्दां सुद्दां आमकां कितलें कळटलें कशें जातलें तर यत्तद अग्रे विषम पॉयझन म्हणटा अशें पळय. मात हगूर हगूर केन्ना आमी मुखार शिकता ती आमकां भक्तींत रुच येता तेन्ना परिणामे अमृतोपम म्हणून शकता म्हूण सांगितलें. मागीर सेकंड सेशनांत आमी डिटॅचमेंटाचे विशय केलें. डिटॅचमेंट म्हळ्यार एक प्रकार खंयच्याय विशयारी चड एक लागून घेनासी चड एक अटॅच्ड आसनासी खंयच्या विशयारी खंयचे रिजल्ट सारके आमगे कर्तव्य करता वचचें म्हूण. युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांती आपनोती तशें आसल्यार शांती आपनोती नैष्टिक्य म्हूण देव सांगता. मात कोण अयुक्त काम कारिना हें जावका म्हाका तें जावका हें पुरो नासता फले सक्तो निबध्यते तो शिरकून पडटलो आणि मुखार सुनू ताका कसं वाट घेवचें कसं करचें म्हूण लायफांतू पुरा एक प्रकाराचें द्वंद्व दिसतलें आणि कन्फ्युजन आसतलें म्हूण. आणि गीता एक प्रकारारी आत्माची चेतना शक्ती वैरीची सांगता की आत्मा चेतना शक्ती आसा आमगे मनांत आमी पळोवचें
आम्ही जनरली युटिलायज करतात आमगे स्टँडर्ड ऑफ लाईफ बेटर करच्या खातीर म्हण तांचो चड मन आसता जनरली पॉप्युलेशनाचे की घर विंगड खंयचे वस्तू कार कसं पण ते ऑब्जेक्ट्स म्हणतात ताची वयर आसता जाल्यार आमगेले चेतना शक्तीन तूं मस्त इतले शक्ती आसा की आम्ही देवाक आणि देवाल भक्ताले आणि भक्तीचे अनुभव करू येता आम्ही राईट वे यूज केल्यार आमगे चेतना शक्तीचे तशी आम्ही एक एक्झाम्पल कळलें की कोणी एक वार्डिके वता आणि तागेले अटॅचमेंट खाली फुडा उरतस थंयसर खावचे आसा म्हणून तो त्या मात पळयतलो कसं रांदप केन्ना येयलें केन्ना तांणी बुफे ओपन करता ती केन्ना स्टार्ट जाता जाल्यार कोण चिके अनअटॅच्ड आसा म्हळ्यार कोण फुडा मात न्ही तो हें पळयतलो हो कशें डेकोरेशन कितलें आसा कोण आयलीं ती कोणा वचून मेळ्ळी हांवें सो आम्ही केन्ना खंयच्या विशयार अटॅच्ड आसना ती तेन्ना आमकां मस्त सकट विशय अनुभव करचे मेळटा अटॅचमेंटानी बी आमगेले म्हणटा कॉन्शियसनेस श्रिंक जाता एक प्रकारारी आणि आमकां तो एक आमगेले मनुष्य हे जन्मांत आयिल्लो तो कसो अनुभव आनंद अनुभव करचे साध्य आसा ते आमी करना ती म्हणून एक प्रकार पळयता सो आमगेले कसन एक कंटेंट आसा आमगेले कॉन्शियसनेसाचे म्हळ्यार आमी कसन तेंच्या वयरी आमगेले भावना कशी आसा मनोभावना ताचेर आसा आमी भरतनाट्यमाचे एक्झाम्पल पळयलें एक रुपार ते शारिरीक दृश्टीर पळयत की एक कोण ती नृत्य करता आसा म्हूण जाल्यार कोणाल चेतना शक्ती एक आर्टिस्टा लेवलार म्हणटी आसा तो पळयतलो की हा कितले सकट छंद मुद्र सांगा कसं कसं कितला एक्सप्रेशन आसा तें पुरो पळयतलो आणि कोणाक भक्ती विशय करता आसा त्या भरतनाट्यम डान्साचे लिलेन तूं आनी त्या देवाल विशय उलगास तांकां पळोवन सो आमगेले आमी चेतना शक्ती खंयच्यारी मन कशी यूज करता ती त्या प्रकारान आमकां विंगड विंगड प्रकाराचे अनुभव जाता म्हणून आमी पळयलें आणि गीतांत ते डिटॅचमेंट म्हळ्यार कसं ना डिटॅचमेंट म्हळ्यार कसं सोडता म्हणून ना जाल्यार आमी ते डिस्कस केलें की डिटॅचमेंट आनी डिटर्मिनेशन म्हळ्यार कसचे व्हड विशय करचे ना मात खंयचे विशयार दृढ जावन लायफान तूं खंयचे विशय आसतरी सक्सेसफूल जावका म्हळ्यार मुखारसून बरें जावका तेन्ना ते दृढ बुद्धी जावका वय खंयच्यान तुजी ते डिटर्मिनेशन जावकाची आणि आम्ही पळयलें की डिटॅचमेंट आणि डिटर्मिनेशन म्हळ्यार खंयचे खंयचे व्हड विशयाक खंयचे विशयाक व्हड करनाशी ते इग्नोर करचे आणि ऍट द सेम टायम खंयचे विशय दृढ आसचे ते एक कॉयनास दोन सायड म्हणून आमी पळयलें की केन्ना कोणी एक दृढ बुद्धी ना खंयच्यान तूं मुखारसून वता तागेले फिल्डान तूं तेन्ना आमी मस्त एप्रिशिएट करता ती हो कितली दृढ बुद्धी आसा पळाका कशी तो डिसिप्लिन्ड आसा पळय तो म्हूण मस्त एप्रिशिएट करता ती जाल्यार आमी हें पळयना ती की दृढ बुद्धी आशिल्ली निमित्त कशें की तो फोकस जावन काम करता ताचे खातीर ताणें मस्त सकट विशय सॅक्रिफायस केला आमी ते एक्झाम्पल पळयलें की कशी एम्ब्रॉयडरी आशिल्ली खंयचे एक क्लॉथ आसल्यारी आंगवाल आसल्यारी ते खंयची सायडा एम्ब्रॉयडरी आमकां दिसता कसं एक पॅटर्न दिसचे पुरो कितले चंद आसा म्हूण जाल्यार ताची मागची सायड पळयल्यार कसं डिझायन दिसना कशी की ओट्टू सूट हेकर तेकर गेल्या म्हणटे दिसता आमकां मात येदरा सायडा पळयल्यार कितले तशीं जी कोणाली ती दृढ बुद्धी आसा ते आमकां त्या चंदायच्यान दिसता जाल्यार आमी पळयना ती दृढ बुद्धी आशिल्ली कोण आसा पळय ताणें कितलेकी सकट वस्तू सॅक्रिफायस केलेले निमित्त दृढ बुद्धी आसता गेल्या सो ते आमी डिटॅचमेंट पळयलें आणि डिटॅचमेंटात लास्ट आमी कंक्लूड केलेलें की देव आमी कसं करता ती तांतू आमगेल हाता आसना रिझल्ट कसं जातलो परिणाम कसं येतलो म्हणून आमगेल लेकार आमी ट्राय करूं सो आउटर रिझल्ट भायच्या दृश्टीन आमी पळयल्यार आमगेल मन आशिल्लें ते रिझल्ट येतले की ना येतले ती जाल्यार आमी केन्ना ट्राय करता ती आणि देवाल भायर घालता ती आमकां आउटर रिझल्ट मेळनाशें पुरो जाल्यार इनर रिझल्ट खंडीत मेळटा आमी दृढ जाता ती आमकां देवाल भायर विश्वास शेळ जाता आणि आमी भक्तीन मुखार वता ती आमी ध्रुव महाराजान एक्झाम्पल पळयलेलें की कशी ताका तागेले बापसू वयर कोप येवन तो वन चमकलेलो आणि थंय ताका नारद मुनीन ताका तागेले ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हणून देवाल वयर मन घाली तुका मेळटलें म्हणून जाल्यार ताका देवाल दर्शन जालें तागेले ते इनर रिझल्ट इतले लायक आशिल्लें की ताका आउटर रिझल्ट म्हळ्यार ताका ते एक राज्य जावंक आशिल्लें तें ताका मॅटर करना सो आमगेले विशयांत आमगेले परिस्थितींत आमी आसता ती आमी ट्राय करता ट्राय केल्यार मुखार सुचे आमकां भायली दृश्टीन आमकां रिझल्ट मेळटा की ना म्हूण गोतना जाल्यार इनर रिझल्ट देव खंडिता दिता आणि आमी तांचो मुखार शिकता ती सो आयच्या सेशनांत आमी भक्ती वयर फोकस करूया आणि नेक्स्ट हाफ एन आवरा खातीर आणि ह्या एक श्लोकाचे वैरीची आमगेले सगळे सेशन आमी मुखार सुरू व्हरया हांव 3 पंता रिपीट करता तुमकां तुमगेले जाग्यार दवरून रिपीट करूं येता हे 8 अध्याय 7 श्लोक तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि
मामे वैश्यसि असंशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यसि असंशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यसि असंशयः. म्हळ्यार ह्या श्लोकांत आमी पळयत देव सांगता माम तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर. म्हळ्यार आमी सगळे दिवसांत विंगड विंगड कार्य करता आसतात, ऍक्टिव्हिटी करता आसतात. कशें की केलें ताजे नंतर ಸ್ವಲ್ಪ वेळान विंगड कशें की कार्य केलें, देवाल पूज केली, ऑफिसा काम केलें, घराच कसलें काम केलें. सगळे दिवस ऍक्टिव्हिटी चलता आसता आमगे लायफांत. रात्री रेस्ट घेतलें, सकाळी पास उठून कशें की ऍक्टिव्हिटी सुरू केली आमगेली. सो देव अशी सांगता सो की पुरा ऍक्टिव्हिटीज करताना माम 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 अनुस्मर. तस्मात सर्वेषु कालेषु म्हळ्यार केन्नाची माम अनुस्मर युध्याचें देव सांगता. म्हळ्यार भितर वेल्यान मुगेल उडगास करया ती भायर दुखून तुमगेलें कशें ड्युटी आसता करता वचचें ती म्हूण. सो भक्ती म्हळ्यार आजकाल एक पण भक्त म्हणटाना ते नेगेटिव्हली पोर्ट्रे जाता. म्हळ्यार अशें दिसता भक्त म्हळ्यार खंयचे एक एक्टर आले, व्हड लिडर आले, ब्लायंडली फॉलो करतले पर्सन आतां भक्त म्हणटात. म्हळ्यार खंयचे एक विशयार खंयचे एक लिडर आसो, खंयचे एक्टर आसो, तागेलो भक्त तो म्हूण तशें सांगतात. तशी परिभाषा यूज जाता. जाल्यार ही भक्ती आतां पॉप्युलर जाता आसा सगळ्या विश्वांत. कोण योगांत वता ती आतां सगळे ऑल ओव्हर द वर्ल्ड योगा पॉप्युलर जाल्लेलो आसा. आनी योगा वतात मस्त जन कीर्तन करता ती. म्हळ्यार आतां भक्ती इन अ वे सगळे वर्ल्डांत पॉप्युलर जाता आसा भारतांतून. ताका हें भक्ती कशें न्हय ताजे वयर आमी आयचे सेशन थोडें ताजे वयर थोडें डिस्कशन करूं. भक्ती सिद्धांत सरस्वती स्वाम्यान सांगचें आशिल्लें प्रभुपाद स्वामी गुरून तेंचे विशयार एज्युकेशन म्हळ्यार कशें न्हय नवी शिकता आनी कशें की फुडें शिकिल्लें तें आमी सम न्हय म्हूण कशें तें सोन सोडपा म्हूण म्हळ्यार लर्निंग एंड अनलर्निंग. सो आतां भक्तीचें एक पार्ट की आमगे लायफाचें या देवाल्या दिवसांत आमगे स्वल्प वेळ आमी भक्ती करचें आनी बाकी टायम आमगेल कशें करता अशें म्हूण ना. जाल्यार आमी पळयत देवान सांगचें आसा तस्मात सर्वेषु कालेषु म्हळ्यार भक्ती आमगे लायफाच पार्ट न्ही, भक्तीच पार्ट आमगे लायफ तशी म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी आतां गीता भगवत गीतेंत आतां ह्या श्लोकान देव गीतान सांगताच देव तस्मात सर्वेषु कालेषु. म्हळ्यार एक पंता हें आयकल्यार अशी मन येवचें पुरो वय दिसा 1-2 घंटे म्हाका जाल्ले तितलें हांव तें नामस्मरण आनी कसलें करता. मात तस्मात सर्वेषु कालेषु हें मिजन जाता अशी आमकां दिसया पुरो की तस्मात सर्वेषु कालेषु म्हळ्यार एकदम हाय स्टँडर्ड जालें मुया. मात देवान खंयचे सांगचें माम अनुस्मर म्हळ्यार भितर वयल्यानाची देवान म्हगेल उडगास करता म्हूण. म्हळ्यार आमगेली भावना मना भितर आसता आमगेल हृदया भितर त्या भावनेक देवाल प्रिती दवरून भक्ती कर न्हू तेन्ना आमी अर्जुना सांगचें माम अनुस्मर युध्याचें म्हूण. म्हळ्यार तूं युध्द करता न्हय म्हगेल उडगास करी. आनी कशी देवान सांगचें आसा मयि अर्पित मनोबुद्धीर म्हूण. मयि अर्पित मनोबुद्धीर म्हळ्यार आमगेलें आतां ते नेक्स्ट पॉयंटार आमी येता की देवाल्या कशी उडगास करची आमी म्हूण. एक म्यूट करता म्हाका. हरे कृष्ण. सो आमी ह्या पॉयंटार येता की उडगास कशी करचें माम अनुस्मर देव सांगता. म्हळ्यार उडगास करची म्हळ्यार कशी आमी स्कुलांत आनी कशें शिकता आशिल्लीं म्हणटा बायक पार्ट मारता आशिल्लीं तशी देवाल उडगास करचें की कशें की एक श्लोक उडगास केलें आनी तांचे मनांत म्हणटा अशें और हरे कृष्णाचे मंत्र म्हणटा अशें. स्कुलांत कशी मॅथ्स टेबल बाय हार्ट मारता 9 into 9 9 into 1 9 9 into 2 18 और खंयचे श्लोक देवा लिहिला आमी केन्नाय उडगास करता आशिल्लें अनुस्मरम माम अनुस्मरम म्हळ्यार तशी म्हळ्यार भक्ती म्हळ्यार एक लेखारी मेमरी पॉवर की कोणाक कितले लायक उडगास करता तितले लायक तो भक्ती करतलो म्हणून ना तशी न्हय. मेमरी पॉवर न्हय. मागीर कशें न्हय म्हळ्यार कशें न्हय भक्तीचे विशय हें तत्व कळल्यार तें भक्ती म्हळ्यार आमकां डिटेल्स उडगास आसना खंयची लिलाचें कोण कशें केलें जाल्यार तांचो लोकांक आमकां कशें शिकचें मेळ्ळें तें तत्व आमी उडगास दवरता म्हळ्यार खंयचें कशें एक विशय आसल्यार
आमी तें कशी मनावरचें आनी ताची कॉन्सेप्ट कशें नाशिल्लें तें पळोवचें आमी. त्या बाबतींत ताजे विशीं आतां आमी थोडें पळोवया. देवान कशें सांगलां म्हळ्यार हांगा देवाल कशी उडगास करला म्हळ्यार पर्सनल रिमेम्ब्रन्स देवान सांगिल्लें. देवाक देवाल व्यक्तित्वाक आमी उडगास दवरता म्हूण सांगिल्लें. आनी केन्ना आमी खंयचे व्यक्तित्वाचो उडगास दवरतात एज अ पर्सन, लॉर्ड एज अ पर्सन आमी केन्ना उडगास दवरता ती तें आमगेलें एक्सप्रेशन म्हूण प्रितीचें. आतां दृश्टांता खातीर कोणी तुमी कोणालें घडकड मस्त वर्स नंतर कोणालें घडकड चमकली ती मात तुमी कोणाल घडकड चमकली ती तांकां तुमगेलें फेवरेट आयटम तुमकां कशें खावच्या प्रीती आसा खंयचे तुमगेलें फेवरेट प्रसादू ते कशें तें फेवरेट आयटम दिल्लें आनी खंयचे खंयचे विशय तुमकां लायक जाता ताजे विशय तांणी उलयलें. इतलें वर्स नंतर गेल्यार तांकां पुरा उडगास आसा की म्हगेलो आयटम फेवरेट हें म्हाका हें लायक जाता तेन्ना आमकां भारी खुशी जाताली ना हो म्हगेल विशय तुका पुरा उडगास आसा म्हणून म्हळ्यार त्या एक व्यक्ती इल्लो आमगेल विशय आमगेल कशें कशें आमगेलें आमकां लायक जाता आमकां कशें लायक जायना ते पुरा ताका उडगास कोर न्हू आमकां त्या लेकार प्रितीन घरकट स्वागत कोर न्हू आमकां त्या लेकार ट्रिटमेंट दिल्लें तेन्ना भारी खुशी जाता. सो देवानी ह्यांच सांगचें आसा की उडगास म्हळ्यार खंयचे लीला श्लोक तें पुरा ते करची वय और कसं तत्व समजलें म्हगेल पर्सनल रिमेम्ब्रन्स देवा तुमी तुमी कोरका म्हूण देव सांगता. सो देवाल व्यक्तित्वाक उडगास दवरचें देवाल फिचर्स उडगास दवरचें आनी देवाल ते एज अ पर्सन रिमेंबर करचें म्हणटात पळय तशी कोरका म्हूण देव हें सांगता. म्हळ्यार देवान सिंपली मेमरी पॉवर यूज करची न्ही देवाल व्यक्तित्वाक कोरका म्हूण ताकाची कसले आमी लायफांत करता आसतना आमगेले ते एक पर्सनल रिमेम्ब्रन्स आसता पण आमी देवाक एक पर्सन एज अ पर्सन उडगास करता ती देवा तुगेले देवा लील उडगास करता ती और देवा तुगेले दयेन म्हगेल जिवनांत अशें जाल्लें आसा ते केन्ना देवाला आमी केन्ना उडगास करता ती त्या देवान सांगचें मय अर्पित मनोबुद्धीर म्हळ्यार देवान मय अर्पित म्हळ्यार म्हाका कशें तें सांगलां देवान दोन वस्तू सांगल्या मनोबुद्धी म्हूण सांगलां. आतां आमी जनरली आतां गितांतू आमी हें पळयल्यार आमकां कळटा की एक लेवलार तीन तीन पळयता एक लेकार आमगेलें अस्तित्व आसता एक तर देवान सांगल्या म्हणजे आमगेलें एक आत्म आसता ते शाश्वत जावन आशिल्लें आत्म आनी ते कर्मा अनुसार आमी जन्म घेता आसता ती पुनर्जन्म जाता आसता आमगेले आनी आमगेले कर्मा अनुसार आमकां ते परिस्थिती जिवनांत मेळटा म्हूण सो एक प्रकार एक लेवलार आत्म आसता आमगेलें तेंचें आनी दोनी लेकारी एक दोन लेवल आसता म्हळ्यार एक सूक्ष्म शरीर आनी स्थूल शरीर म्हूण ते सूक्ष्म शरिरांत कशें नासता मन बुद्धी आनी अहंकार ताका देवान हांगा हें सांगचें आसा मय अर्पित मनोबुद्धीर म्हूण देवान सांगचें आसा म्हळ्यार हें एक दोन ट्रॅक आसा देवान सांगलां आनी आमगेली कशें ती चेतना शक्ती आसा पळय आमगेल्या आत्माची हे मनाचे थ्रू आनी बुद्धी थ्रू भायर येवचें आमी कसलेपणी करता ती काम करता ती ते आमगेली ते चेतना शक्ती आसा पळय ते मन आनी बुद्धी थ्रू येता म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार हे दोन पथ आसा इमोशनल एक इमोशनली आमी कशी ते आमगेली चेतना शक्ती भायर येता आनी आमगेली बुद्धी थ्रू कशी ते चेतना शक्ती भायर येता म्हूण फॉर एक्झाम्पल दृश्टांत पळोवपाक गेल्यार खंयचे एक फंक्शनाक गेल्लीं आमी आमी आमगेलें मनाचें इमोशनल पाथवे देखून कशें एक्सपिरियन्स करता ती हे फंक्शनान तूं कितलाय डेकोरेशन आसा लायक म्युजीक प्ले जाता आसा हें आमगेलें मनाचें थ्रू आमी एक्सपिरियन्स करता ती आमगेली चेतना शक्ती मात ते बुद्धी उपयोग करतना आमी कशें पळयतालीं ती ह्या फंक्शनान तूं पुरा कशी इम्पॉर्टंट पर्सन कोण हांव तागेल्या वचून कसो उलोवका तागे लोक हांव कशी कनेक्ट करचें थंय आमी बुद्धी यूज करतलीं म्हणजे आमी तुमी पळयल्यार आतां हें एक फंक्शनाचें एग्जाम्पल घेतलें जाल्यार खंयचेय परिस्थितीन पळयल्यार आमगेले हे टू ट्रॅक्स यूज जाता एक इमोशनल पाथवे आनी एक रॅशनल पाथवे म्हळ्यार मनान आमी ते इमोशन्स एक्सपिरियन्स करता ती खंयच्याय विशय आचंद कसं आमकां लायक जायना खंयचे आमकां सुख दुःख सांगीन पळय गीता श्लोकांत ते मना थ्रू एक्सपिरियन्स करता ती आनी बुद्धी थ्रू आमी कशें की एक विंगड एक एनालिसीस करता ती ताका हे दोन पथ आसा पळय मनाच पथ आनी बुद्धी पथ मय अर्पित मनोबुद्धीर देव सांगता हे दोन्ही पाथवेज आसात पळय बुद्धीच पाथवे आनी मनाच पाथवे म्हळ्यार हे पथ खंयच्यान तूं आमगेलें चेतना शक्ती आत्मा चेतना शक्ती भायर येता मना थ्रू आनी बुद्धी थ्रू
तें तुम्ही मय अर्पित तें म्हाका दिया ती बुद्धी आणि मन. भायली दृश्टीन पळयल्यार शरिरा लेवलार इट डजंट मॅटर. देव सांगता आमी केन्ना शरिरा लेवलार चड इम्पॉर्टन्स दिता ती, ताका देव सांगता भायली दृश्टी पुरा जनाल परिस्थिती विंगड आसच्या पुरो. कोणी यंग, कोणी ओल्ड, कोणी स्त्री, कोणी पुरुष, कोणी बिझनेस आसच्या पुरो, कोणी कोणी खंय खंय कंपनी काम करचे आसच्या पुरो, खंय खंयचे जाग्यार रावचे पुरो, कोणी खंयचे फॅमिलीन जन्मा येवचे पुरो. हे भायली दृश्टीन हे एक शरीरा संबंधित जावन आशिल्लें स्थूल शरीर. देवान कसं सांगचे ऑफर करी म्हणून मय अर्पित मनोबुद्धी. म्हणजे तुमगेले सर्कमस्टेन्सीस कसं म्हूण मॅटर करना लायफान तूं, ताकाच ही भक्ती म्हळ्यार ताका तो एक व्हड विषय भक्ती म्हळ्यार. पुरा जन एक प्रकारार इक्वल प्लॅटफॉर्मार जातात भक्तीन तूं. भायची दृश्टीन पुरा जना सर्कमस्टेन्सीस विंगड आसच्या पुरो. कोणाले मस्त ದುಡ್ಡು, कोणाले उण ದುಡ್ಡು, कोणाले होड घर, कोणाले साण घर, स्त्री पुरुष फॅमिली विषय कसले विंगड विंगड सर्कमस्टान्सीस असचे पुरो विंगड विंगड कडेन रावचे पुरो ती त्या भायली दृश्टीन. जाल्यार देव सांगता तुमगेली खंयची कसले परिस्थिती असल्यार मय अर्पित मनोबुद्धी. भायची लेवलार शरीरा लेवलार तुम्ही कसं नासता ती त्या देवाक मॅटर करना. देव ते दाखयता आणि केतन बुद्धी आणि इंटेलिजन्स एंगेज आसा ती म्हळ्यार भक्तीन तूं देवाल विशय एंगेज आसा ती तेन्ना मॅटर करना न्हू. आतां आमकां दिसच्या पुरो की आमी खंयचे एक प्रोफेशन आसा ती खंयचे एक रोल जावन आसच्या पुरो की आमी सेल्स रोलांत आसा ती अकाउंटिंग करता ती ऑर इंजिनियर आसा ती. तशी म्हळ्यार आमी आमगेले कसन कसन काम करता आसतना आमी देवाल लील उडगास करता आसुका देवाल जप करता आसुका तशी ताची मिनींग की भायली दृश्टीन आनी मना भितरी. म्हळ्यार अर्जुन अशी आशिल्ली की युद्ध करता आशिल्ली बाण घेवन हरे कृष्णा म्हूण बाण घेवन हेकडे तेकडे पळयता आशिल्ली की ना खंडित ना युद्ध करचे वेळार तो युद्ध करता आशिल्लो. हरे कृष्ण जप करनाशिल्लो तो. मागीर तस्मात सर्वेषु कालेषु देव म्हणटा तें कशें आमी अंडरस्टँड करून घेवचें. आतां आमी कोणाले उलयता आसत म्हूण लेख्या ती आणि तो आम्ही उरलेलं ऐकत की म्हणून कळना हरे कृष्ण जप करता असत तेन्ना आमकां दिसच्या पुरो एक मिनिट तुगेले जप बंद करी आणि हांव कशें की उलयता आसत तें आयक म्हूण. हांव उलयता आनी डिस्ट्रॅक्ट जावं नाका हांव कशें की सांगता म्हूण. सो आमी तो तर देवान नांव घेता आशिल्लो न्हय. सो भायली दृश्टीनाची जप करता आसुका एवरी टायम हरे कृष्ण जप म्हणटा आसतली आमी भायली दृश्टीन तें पॉसिबल आस की तें नासतलें डिपेंडिंग ऑन द सिच्युएशन. मात तस्मात सर्वेषु कालेषु देव केन्ना म्हणटा ताची मिनींग म्हळ्यार आमगे व्यवहार अशें सुका कंपनीन तसो फॅमिलीन तसो की हे देवान दिलेलो ऑपॉर्च्युनिटी देवाल कीर्ती वाडूच तशी आमी बिहेवियर करता चांग रुपारी. पुरा जनाल विंगड विंगड रोल आसचे पुरो. खंयचे एक आर्किटेक्ट आसल्यार तो बिल्डिंगा प्लॅनिंग करचे पुरो ती ताचे भितर कशें एम्युनिटीज जावका कितले रूम आसुका खंय कसन ते फिटिंग्स आसुका ते आर्किटेक्ट प्लॅन करचे पुरो ते तागेल रोल. आणि कोण एक वर्कर आसच्या पुरो तो कसं पूण एक सिमेंट मारता आसता पुरो कसं की फातरा शेप दित दिसता और कसं फर्निचरा काम करचे आसता पुरो. भायली दृश्टीन तशी आसच्या पुरो तांगेल रोल. जाल्यारीची आमगेल रोल आमतोय आम्ही कसं आमगेल बेस्ट करून देवाल कीर्ती वाडोस तशी तेन्ना आमी चांग रुपार करता ती तेन्ना त्याची भक्ती देव सांगता. आता पక్కనే कोणाले हार्ट सर्जरी जाता आसता आनी तो भक्तो आणि त्या हार्ट सर्जरी जाता आनी तो डॉक्टर हरे कृष्ण जप करता आसा तेन्ना कोणा वयर ऑपरेशन जाता आनी तांकां कळल्यार आतां हार्ट सर्जरी करताना ते जप करू नाका हार्ट सर्जरी वेरी फोकस करी म्हणून. सो द पॉइंट इज की अशें आसा की आमी डिस्ट्रॅक्टेड जायनासी केन्ना आमी कसं करता ती आमगेल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रॅक्ट जायनासी की त्या देवान दिलेलें कसं की आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आमी करता आसा ती. सो बॉडीली लेवलार देवान सांगची न्हय मय अर्पित मनोबुद्धी. आमगेल ऍक्टिव्हिटीजान आमी डिफायन जायना ती आमगेल परिस्थिती पुरा जनाल जिवनान तूं विंगड विंगड आसच्या पुरो सावळ सांगल्या म्हणटे जाल्यारीची आमगेल पर्पज आणि मोटिवेशन कसं आसता तें इम्पॉर्टंट देवान सांगचें. देवान कसं सांगचें म्हळ्यार चेंज द वाय. आमी कसं करता ती तें आमी चेंज करता कसं करता ती लायफान तूं तें चेंज करता म्हणून और कशी करता तें चेंज करता म्हणून कसल्या करता ती तें मोटिवेशन आमी चेंज करता म्हणून. सो चेंजिंग द पर्पज म्हूण सांगता. देवान सांगिल्लें त्या श्लोकान तूं महामनुस्मर म्हळ्यार ह्या पॉइंटार आमी पळोवता की देव आमकां सांगता आसता
की आमगेल पर्पज चेंज करता म्हणून. आता युद्ध करचे रिझन जनरली कसे असता, खंयचे आमी कॉमन रिझन्स पळयल्यार, आता अर्ज ते कुरुक्षेत्र युद्ध जाता असं जाल्यार खंयच्याय युद्धाचे कॉमन रिझन पळयल्यार सगळ्या हिस्ट्रीन तूं एक कसं रिवेंजा खातीर असता, म्हळ्यार तूं म्हाका कशें केलें ताका हांव रिवेंज घेता. दोन्ही कसं ग्रीडा खातीर असता, तेंच्या रायाक आनीकय जाग जावका, तागे राज्य आनीकय व्हड करता, ताजे खातीर ग्रीड असता. ऑर विंगड तांगेल कशें की एक आयडियोलॉजी आसच्या पुरो, की आमी आमगे जीवनशैली हेच ओढ आमी अटॅक करून विंगड जाणाक आमगेला म्हणजे जीवनशैली आमगेल पावर दाखोवका म्हणून. और एक पण युद्ध सवयवला खातीर जाता. आता हे युद्ध करनात रे मुखारसून आमकां कश्ट जावच्या पुरो जाल्यार कृष्ण ह्या युद्धा कारण अर्जुना कसं सांगता, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. ताका देव कसं सांगता असं अर्जुनाक की ह्या युद्धान पर्पज कसं नाही, रिवेंज नाही, पर्पज कसं नाही, लोभ नाही, पर्पज कसं नाही, सर्वायवल नाही, पर्पज हे कसं म्हणता रे एक आध्यात्मिक दृष्टी कसं एक सोशल ऑर्डर जावका पळय, समाज कशें आसूं का त्या आमी धर्म संस्थापनार्थाय त्या आमी इस्टॅब्लिश करता म्हणून. देवान सांगचें कोण धर्मा विरुद्ध जावन आसा ती खंयची पथा बिलीव करता ती त्या देव सांगना की ह्या देवा पूज करता त्या देवा पूज करता और खंयचे रिलीजन फॉलो करता देव त्या सांगना. कोण धर्मा विरुद्ध आसा ती कोणीय असतो ताकेल हातान तुका समाजाचे कंट्रोल अशें नज म्हूण देव सांगता. सो देवान त्या मॉरल लायन धरला इम्पॉर्टंट म्हळ्यार समाजांत ती व्यवस्था अशी आसूं का की धर्माचे धर्म निके वाटून येवका तशी समाजाची परिस्थिती आसूं का म्हणून. आता आमी पळयल्यार युद्धांतूय पळयल्यार अशी नाही की युद्धांत पांडवाल सायडान पुरा वैष्णव आशिल्ली ना. द्रुपद राय शैव आशिल्लो, तो देवा शिवाक पूज करचो आशिल्लो ताणें. आनी आमी ऑपोजीट सायड पळयल्यार कौरवांतू अशी नाही की तांतू कृष्ण पूज करतले ना ती भीष्म पितामह आनी कितले सगळे अन्य कौरव पण दुर्योधना सायडा दुखून आशिल्ली तांणी कृष्णाक भक्त आशिल्ली ती. सो देवान हे सांगनी की मेघेल भक्ता सोडी हक्क हे करू नका देवान सांगिल्लें म्हळ्यार धर्म संस्थापन जावका म्हणून. सो आमी हे आतापास पळयल्यार महामनुस्मरण म्हळ्यार इंटरनली आमी देवाल उडगास दवरचें. कृष्ण आमगेल कसं मोटिव्ह असता आमी कसं करता ती तें चेंज करी म्हणटा. फॉर एक्झाम्पल एक एक्झाम्पल घेवपा जाल्यार कोणी टीचर आसा म्हूण लेखता शिक्षक ते शिक्षण दिवचें स्कुलान की कॉलेजान तूं तें एक एक्टिविटी मस्त टीचर्स अशा पुरो मस्त स्कूल आसा ती आनी तांणी टीचिंग करता ती शिक्षण दिता आसा ती जाल्यार एव्हरी टीचर आसत पळय तांगेलें कसले तांणी टीचिंग करता ती ताची कारण विंगड आसच्या पुरो. एक कोणी टीचर अशें आसच्या पुरो की तागेलो बापूसूय टीचर आशिल्लो आजोय टीचर आशिल्लो ते तांकां फॅमिलींतू तें एक टीचिंग आसा ताका हांव माहिती मागीर फॅमिलीच कसं एक प्रोफेशन आसा तें हांव मुखार सून व्हरता म्हणून. विंगड कोणी अशें आसच्या पुरो की तांकां त्या जिवनांत इतलें एक लायफ टीचर मेळिल्लो आनी तांणी शिकोवचें इतलें लायक जाल्लें की त्या व्यक्ती कशें दिसलें मुखार सून जावन हांव हागेल्या म्हणकी टीचर जाता म्हणून. सो तागेलें एक विंगड मोटिवेशन जाल्लें सो एक फॅमिलीज आशिल्लें तिन्नीच मोटिवेशन अशें आसच्या पुरो की हा टिचिंगान तूं हें शिकोवन अशें केल्यार मस्त दुड्ड मेळचे साध्य आसा ताका हांव हें टिचिंग प्रोफेशनान वचून अशी पुरा करता. सो एक ऍक्टिव्हिटी आमी पळोवं येता टीचिंग आतां आमी एक्झाम्पल घेतलें जाल्यार आमी मोटिवेशन पळयलें 3 एक्झाम्पलार ते तिन्नी पर्सन तो टीचर कसले आसा तागेलें कारण विंगड आसा. एक फॅमिलीचें तांगे कुर्दो कोण टीचर्स आसा म्हूण करता एकल्याक एक टीचर लायक जालें म्हूण करता आनी एकलो कोणाकी ते प्रोफेशन जावन दुड्ड मेळका म्हूण करता. सो आमी पळोवं येता की ऍक्टिव्हिटी भायरच्या दृश्ट्यान एक्का दिसच्या पुरो जाल्यार तें मोटिवेशन कसं न्हय म्हणून. आमगेर आनी इंटरनली आमगेल रोल मॉडेल कोण आसता पळय त्या लेखारी आमगेल तें मोटिवेशन आसता कसं कार्य करचें म्हणून. सो भायचे दृश्टीन सेम दिसच्या पुरो जाल्यार पुरा जेन्ना मोटिवेशन तांणी कसले करता ती त्या विंगड. सो देवान हांगा सांगचें की तुमी कसं आमी खंयचेय कोणी ऍक्टिव्हिटीज करच्या पुरो ती भाग घेवच्या पुरो जाल्यार आमगे लायफान तूं मोटिवेशन अशें आसूं का की आमी भक्तीन तूं मुखार सून वचूं का आनी विंगड जेन्ना ती भक्तीन तूं हाडोस तशी करता म्हणून. मय अर्पित मनोबुद्धी म्हळ्यार आमगेली बुद्धी रिजनिंग आनी मायंड म्हळ्यार इमोशन्स. सो आमी केन्ना सांगता ती मय अर्पित मनोबुद्धीर म्हळ्यार आमगेले ते रिजनिंग फॅकल्टी आसा पळय बुद्धीचे अशें केल्यार अशें जातलें अशें केल्यार अशें जातलें ताजेन आमी बुद्धी यूज करून शास्त्र आयकून सत्संगा भाग घेवन वैष्णव जना संग करून
आम्ही लाईफ आणतो आम्ही बुद्धी यूज करून आम्ही कसं कन्क्लुजनार येऊ का की कृष्ण म्हळ्यार देव म्हळ्यार लाईफाची ग्रेटेस्ट व्हॅल्यू म्हणून विंगड खंयच्यान तितले व्हॅल्यू ना तितले देवाल आनी देवाल भक्तीन तसं म्हणून सो आम्ही छान रुपार आमगेले क्लोज दवरता आमगे लाईफान ह्या भक्ती विषय आता एक दृश्टांत पळोवपाक जाल्यार आता आमी ट्रेनार कोणी जर्नी कोण अशा पुरो आमगेले 2-3 बॅग अशा पुरो सुटकेस एक 2 सुटकेस आणि एक सान बॅग अशा पुरो खंयच्यान आमी इम्पॉर्टंट आमगे डॉक्युमेंट्स की पुरो कार्ड्स दुड्ड न्ही दवरला आता आमी ट्रेनर बसले सुद्दां ते 2 व्हड सुटकेस अशा पुरो ते आमी सिटा पंदा दवरतली जाल्यार खंयचे ते एक सान बॅग आसा खंयच्यान तो दुड्ड आसा खंयच्यान आमगेले इम्पॉर्टंट कार्ड्स आसा ते आमी खंय बसता तेव्हा थंय न्हिदता ती तेन्ना आमगे माथ्या लागींच दवरून ते आमी न्हिदता ती सो लायक हें इम्पॉर्टंट कसं न्ही चोरी जाल्यार तो विंगड सुटकेस पक्काने गेल्यार येडना जाल्यार ह्या बॅग वच्चे ना कसं लायक आमकां पुरा इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स आसा दुड्ड आसा कार्ड्स आसा ती म्हण तशेंची आमी खंयचे एक विशयाक मस्त सगळे आमगेल्या बॅग्स आसच्या पुरो लायफान तू कसं आमी घेता ती जाल्यार आमगेली हें भक्तीची बॅग आसा पळय देवाल भक्तीचे ते आमी क्लोज दवरता प्रायोरिटी वायज हें सण एक विंगड पुरा परिस्थिती लायफान तू चेंज जाता आसता जाल्यार हें एक भक्तीचे विशय आमी गट्टी धरून बसूं का म्हूण सो आमगेले केन्ना ते फिलॉसॉफिकल अंडरस्टँडींग म्हळ्यार आमी हें तत्व देवालें गिता अध्ययन करून देवाल विशय आयकून आमी ते केन्ना ते आमकां ते कळटा और आमी कन्विन्स जाता ती हें देवाल भक्ती पुरा कशी इम्पॉर्टंट आनी आमकां गिता देखून कळटा की हें देवाल ओटोशें एक रिलेशनशीप पळय तें मात मुखार वयर जन्मान कॅरी येवन जाता कितले आमगे लायफान कसले रिलेशनशीप आसता री एक पण शरीर सोडटा आमी विंगड जन्म करता तेन्ना आमगे न्यू सेट ऑफ रिलेशनशिप्स येता जाल्यार देवाल ओटुकांची भक्ती रिलेशन आसता कशें आसा पळय देवान गितान सांगचें आसा इतले जन्म घेतल्यार हांव तुका कसं थोडे वेळ सेवा केलेले थोडे वेळ भक्ती केलेले विसरना ताका आमगे रिलेशनशीप इटर्नल आसा देवाल ओटून भक्तीन केन्ना त्या आमी आमगे बुद्धी उपयोग करून आमी केन्ना कन्विन्स जाता ती तेन्ना आमी कळटा आमकां एक देव आनी देवाल भक्ती लायफाच्यान आनी तू ग्रेटेस्ट व्हॅल्यू आसता तू मेळटा आमकां म्हणून सो त्या एक अंडरस्टँडींग डेव्हलप केलें सुद्दां मया अर्पित मनोबुद्धी जाता बुद्धी लेकार आमी अंडरस्टँड करूं येता जाल्यार मना लेवलार चिक्के कश्ट आसा कसले आमगेलें मन विंगड विंगड विशयांत वता आसता बुद्धी लेवलार आमी अंडरस्टँड करचे पुरो ती कसले की आमी गिता वाजिला कसं की एक श्रद्धा आयल्या आमगे लायफान आयकून हा देवाल विशय चांग देवाल भक्ती चांग कोरका म्हणून जाल्यार आमी प्रॅक्टिकल करूं वताना सुलभ आसना तें म्हळ्यार आमगेलें मन लागना तातूंत विंगड विंगड विशय मन येता जाल्यार देवान सांगचें आसा की हें प्रोसेस मां मनुस्वर मया अर्पित मनोबुद्धी एक बुद्धी लेवलार आमी कन्विन्स जाल्यार की देवाल विशय म्हळ्यार इम्पॉर्टंट भक्ती म्हळ्यार इम्पॉर्टंट हें कशी पूण करून आमगे जिवनांत आमी प्रायोरिटी दिवन हें मोस्ट इम्पॉर्टंट हांवें ट्रेनाचें एग्जाम्पल म्हणलें पळय मोस्ट इम्पॉर्टंट बॅग आमी आमगेल्या एका दवरता ती तशी भक्ती विशय देवाल विशय आमी गट्टी धरून दवरल्यार आमगेलें मन हगूर हगूर देवाल विशय चड अट्रॅक्ट जातालें स्टेप बाय स्टेप तें खंडीतच स्टार्टिंगार ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ और मेनी इयर पुरो या हेकड तेकड वता आसता मन जाल्यार आमगेलें मन आपास त्या भक्तीचे प्रोसेस आसा वयर हाडचें देवाल विशय उडगास करचें सत्संग वचचें तेन्ना तें हगूर हगूर स्लोली एंड स्टेडीली म्हणटात पळय आमकां देवाल विशय उडगास करचें देवाल विशय प्रती रुची तें व्हडता वता त्या खंडीत अशी न्हय की हें 0-1 प्रोसेस म्हणून म्हळ्यार इधर भक्ती आसा मनांतू और भक्ती ना आसा और ना तशी न्हय मात इन्क्रिमेंटल म्हणून येता हगूर 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 आमी मुखार सुद्दां वता ती आनी आमी केन्ना अशी सत्संगा भाग घेता ती गीता अध्ययन करता ती नामस्मरण करता ती एक इन्क्रिमेंटल रूट म्हणून येता एज टायम पासीस समय वता वता आमकां देवाल उडगास चड येतलो देवाल भक्ती आमगेली वाडत येतली आनी आमी भक्ती कनेक्ट जावन कशें की एक आनंद आनी सॅटिस्फॅक्शन अनुभव करतली ती म्हणून त्या खंडीतच आनी भक्तीन तूं आमी हें एक कॉन्सेप्ट लास्ट सरी पळोवया इमर्सिव्ह आनी इन्क्लुसिव्ह म्हणून म्हळ्यार भक्ती एक लेकार पडलेल्यार 2 प्रकाराची आमी पळयता म्हणून सांगितलं की एक सिंगल माइंडेड डेडिकेशन इमर्सिव्ह भक्ती म्हळ्यार कसं ना देवाल देवस्थानाक गेली देवाल दर्शन घेता आसत आमी तेन्ना विंगड खंयच्यो विशय ना देवाल दर्शन घेता आसत आमी तीर्थ प्रसाद स्विकार करता आसत तेन्ना विंगड कसले मनान ना आमी ते इमर्सिव्ह भक्ती म्हणून येता आमी गीता अध्ययन करता ती देवाल नामस्मरण करता आसत ती और विंगड खंयचें शास्त्राचें पारायण करता आसत ती तेन्ना म्हळ्यार कशें आमी साधना विशय करता ती पुजा शास्त्र तेन्ना आमी विंगड पुरा विशय सोडून एक्टिविटी सोडून तातूंत भाग घेता ती
तें इमर्सिव सांगता जाल्यार 24 hours आमकां इमर्सिव भक्ती करूं जायना, आमगेल्यान ती कॅपॅसिटी ना. तेन्ना 2-3 घंटे आमी इमर्सिव भक्ती करतात, आमगेल स्थिती परिस्थिती लेकारी ಸ್ವಲ್ಪ टाइम काडून आमी इमर्सिव भक्ती करतात. तेन्ना आमगेलें त्या पर्टिक्युलर टायमा खातीर देवाल विशय सोडून विंगड खंयचें आमगेल मनान ना म्हूण ट्राय करूं येता की नामस्मरण करचें की गीता अध्ययन करचें की जाल्यार रेस्ट ऑफ द टायम आतां 2-3 घंटे इमर्सिव केल्यार बाकी टायमार कशें न्हय तेन्ना तें इन्क्लुझीव भक्ती म्हूण. इन्क्लुझीव भक्ती म्हळ्यार आमगेल सेवा हें देवान आमकांची परिस्थिती घाल्ल्या पळय, आमकां कशें एक टॅलंट दिल्लें आसा. पुरा जनाल आमगेल कशें कशें कॅपॅसिटी आसा. कोणी म्युजिकाल लायक अशें पुरो, कोणी एज अ मॅनेजर तांगेल टॅलंट लायक अशें पुरो, कोणालें विंगड खंयचें आसा तूं तांगेल टॅलंट अशें पुरो. म्हळ्यार पुरा जनाल आमगेल एक एबिलिटी आसता, नो हाव आसता, खंयच्या विशयान प्रोफेशनांत आमी एक्सेल जाता ती. त्यामुळे एक देवाल सर्विसान तूं युटिलायज करचें न्हू. अशें न्ही की आमी कंपार्टमेंटलायज करून न्हू हें घर, हें काम आनी हें देवस्थान म्हळ्यार हें देवस्थानांत आसल्यार तें आमगेल जाता म्हणटा डिवोशनल लायफ, कामा वयल्यान आमगेल मटिरियल लायफ तशें म्हूण तशें कंपार्टमेंटलायज करता म्हूण ना भक्तीक. आमी इंटिग्रेट करूं येता. नॉर्मली बॅलन्स म्हणटा हें आनी तें बॅलन्स करता जाल्यार बॅलन्स म्हणटा अशें दिसता की स्ट्रगल म्हूण हें वेळ करता त्या वेळ करता अशें न्ही. इमर्सिव भक्ती आमी यूज करूं येता ड्युरींग द डे आमगेल साधनांत तेन्ना आमी देवा लोट कनेक्ट करचें ट्राय करता ती. मात इन्क्लुझीव भक्ती म्हळ्यार आमी ह्या मना व्हरता खंयचे आमी परिवार आसा आमकां देवान दिलेलें, थंयसर आमगेलें प्रोफेशन आसचें पुरो ऑर खंयची गांवांत तुका परिस्थिती आमगेली आसा त्या पुरा आमी देवा लोट कनेक्ट करूं येता पुरा. हा ओनली देवान जप करचें आनी चांग रुपार जप करचें त्या मात भक्ती न्ही. मात भक्ती आमी जप करना तील टायम कसन करता ती ताजेनय इफेक्ट जाता कसन आमगेल भावन आसता म्हूण. कृष्णा खातीर कशें एक ह्या कृष्णान त्या कृष्णान ह्या पక్కనే खंयचे फॉर एग्जांपल खंयचे एक पुलीस स्टेशन कोणी गेल्यार आनी तांणी सांगलें खंयचे एरियान चोरी जाली तो पुलीस स्टेशनाक ते जाल पळोवन सांगचें पुरो की ह्या मेगेल एरियास न्ही. तो पुलीस इन्स्पेक्टर सांगचें पुरो ह्या विंगड पुलीस स्टेशनाक वचका आनी तो सांगचें पुरो की ह्या एरिया मेगेल ज्युरिसडिक्शना न्ही म्हूण. म्हळ्यार हें इतलें 2 किलोमिटर मात हें पुलीस स्टेशन पळोवचें तुगेल ताका चोरी जाल्लें ना हें विंगड एरियांत सो त्या एरियास पुलीस स्टेशना वच म्हूण. सो ह्या जगान तूं ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹಂಗ ಪಾವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಥೈ पावर अशें पुरो जाल्यार आमगे लायफ अंत कसन कसन आसा जॉब फॅमिली परिस्थिती आमगे शरीर त्या पुरा कृष्णा ज्युरिसडिक्शनान तूं आसा. देवाल भायर देवाल पावरा भायर कसं नाही ना की ह्या करताना भक्ती देवाल भागांत तूं आसा म्हळ्यार मंदिरांत आनी हें देवाल एरिया भायची एरिया देवाल न्ही. न्ही आमकां कसन दिसता आमी कसं अनुभव करता ती आमगेल फॅमिली आमगेल प्रोफेशन आमी जगत आमी कसं कसं पळयता ती पुरा कृष्णाले ज्युरिसडिक्शनान तूं येता. ताकाचे अर्जुना सांगता की तूं तुगेल ड्युटीफुलनेसान म्हळ्यार तुगेल कर्तव्य निश्ठ जावन तूं तुगेल युद्ध करी म्हूण. सो आमी पळोवं येता की भक्ती म्हळ्यार एक रिस्पॉन्सिबल आसा आनी रिस्पॉन्सिबल आसा. म्हळ्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आमकां आसा लायफांत आसा तें करता अवश्य आमी चांग रुपारी आनी रिस्पॉन्सिबल जावन तूं रायट डिसिजन घेवपाक म्हळ्यार आमी हें जगत हें राबूं येता आनी जगत हें राबूनच आमगेली भक्ती करूं येता म्हूण. खंयचें अशें न्ही की जगत्याच काम करतना आमकां भक्ती ना म्हूण तशें न्ही. आनी आमगेलें मय अर्पिता मनोबुद्धी म्हळ्यार आमगेल मायंड आनी इंटेलिजन्स एंगेज दवरता देवाल विशयी आनी एक्सटर्नल एक्टिविटी आमी कशें करतात पळय ध्यान त्या मागीर भक्तीची जगतली. 2 रुपार आसा आमी त्या शरण घेवचे वेळार आमी फुडें लास्ट टायम डिस्कस केलेलें. एक तर ಸ್ವಲ್ಪ विशय आमगेल कंट्रोलांत आसता आनी ಸ್ವಲ್ಪ विशय आमगेल कंट्रोलांत ना आसता. दोन्ही टायपाची परिस्थिती आमगेल जिवनांत आसता. केन्ना कंट्रोलांत ना आसता तेन्ना आमी देवाल वयर डिपेंडंट जाता. कशी द्रौपदील एग्जांपल अशें तेणी कशें कितें केलें प्रयत्न केले जायना दिसता ती दोन्ही हात वयर घेतले देवा तुवें म्हाका राखोवका. आनी आनीक एग्जांपल पळयलें अर्जुनाक ताका तें युद्ध करचें तें देवान ताका तें एबिलिटी दिलेलें तें कशी बाण मारचें कशी तें युद्धाचें प्लॅनिंग करचें तें अर्जुनाक कंट्रोलांत आशिल्लें आनी त्या कारणान देवाल इन्स्ट्रक्शन जाल्या कारी फॉलो केलें. म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ विशय केन्ना कंट्रोल आसता तेन्ना आमी देवाल उदगास करून करता. एका केल्यार खाली देवाल वेरी डिपेंडंट हांव मेगेल हातान कशें ना हांव कशें ट्राय करचें हांव कशें लायफाक ट्राय करना देवा वेरी डिपेंडंट आसा म्हूण. तेन्ना तेन्ना तें आमगेलें एबिलिटी आशिल्लें तें यूज जायना. मात आमगेल्या कंट्रोलांत आसूं का म्हळ्यार हांव सांगल्या म्हणके जावका अशी जावका
त्यात आम्ही पॉझिटिव्ह जातात की हांव सांगिल्लें आयकूं का तुम्ही फॅमिली तशी परिस्थिती हांव सांगिल्लें आयकूं का हांव कशी करता माय वे मेगेले वे त्या पॉझिटिव्ह जाता आता आम्ही भक्तींत केन्ना मुखार सरता ती तेन्ना आमी ते दोन्ही सिच्युएशन पळोवता की केन्ना कंट्रोलान तसत आमी चांग रुपार आमगेलें कर्तव्य करता आनी कसं कंट्रोलान ना आमगेलें ताजी वयरी आमी देवा वयर डिपेंडंट आसता अर्जुनान एक्सेप्ट केलें की गीतेंतू की ताणें तागेलें युद्धाचें तागेलें तें कसं कर्तव्य आसा तें ताण कोरका कोणा लोट युद्ध करचें तें तागेलें कंट्रोलान ना ताण युद्ध कोरका धर्म संस्थापनार्थाय ताजे खातीर तें युद्ध कोरका म्हणून अर्जुनान केलें की तागेली ड्युटी कोणा लोट फायट कोरका तें तागेलें सिलेक्शन ना की म्हाका हागे लोट फायट कोरका भीष्मा लोट फायटींग करूं ना तशी ना त्या परिस्थिती तागेली ड्युटी कोरका मात कसलें युद्ध कोरका तें देवान ताका गायड केलें वाय ही फायट्स आमी ते डिस्कशन केलें पळय रिजन कसले तो फायट करता तागेलें कसं कंट्रोल आशिल्लें तागेलें कर्तव्य करता आनी आमी पळोवं येता की भगवद्गीताचे एंडारी अर्जुन एकदम ट्रान्सफॉर्म जाता सो आमी भक्तींत केन्ना करता ती देवाले विशीं उद्गास करतात इमर्सिव्ह आनी कन्सर्न ते आनिकेत ताजे निमित्त वर्ल्ड बेटर प्लेस म्हणून येता आमी हे संवसाराक रिजेक्ट करता म्हूण ना भक्तींतू मात आमगेल पार्ट कसं देवान दिल्लें आमगेलें कर्तव्य ताजे आमी कस्टोडियन जेवता कस्टोडियन म्हळ्यार विंगड कोणी आमकां कसं दितात पळय सांबाळून दवरचे खातीर तेन्ना आमकां कळटा तें आमगेलें न्हय म्हूण जाल्यार आमगेलें कसं कर्तव्य आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिला की आमी ताजे विशीं कस्टोडियन जालीं ती म्हूण तशींची आमगेल परिस्थिती आमगेल ते संवसारांत कसं आसता त्याच सिच्युएशनाचे आमी कस्टोडियन जेवका ऑफ माय पार्ट ऑफ द वर्ल्ड म्हळ्यार देवान मागील जिवनांत कसं एक परिस्थिती दिला कसं एक परिवार दिला कसं एक जॉब दिवन अशें पुरो कसं की त्या परिस्थितींत आमगेलें कसं की एक कर्तव्य जाता तें आमी देवान तें दिलेलें म्हणून तें चांग रुपार केल्यार तें भक्ती टू अलायन जाता नॉर्मली एक पंत अशें दिसता मनांत येता कोणाक की भक्तींत गेले म्हळ्यार पर्सन डायनॅमीक आसना म्हूण म्हळ्यार आशिल्ले लायफान तो कसं की करता नुता बसून कसं की देवालें नामस्मरण करता म्हळ्यार एक प्रकाराचे डायनॅमिक और एक्टिव्ह पर्सन भक्तींत गेल्यार मनुष्य एकदम म्हणतात पण डोसायल शांत जाता कसं की ताजितल्या बसून कसं की भक्ती करता आसता ती हा पुरा कशी दोन व्हड भक्त पळयल्यार आमी आमगेल्या शास्त्रांत अर्जुन आनी हनुमंत तांगेल ते कसं ते पराक्रम तांगेल ते डायनामिझम कशें कशें तांणी बुद्धी यूज केला कसं कसं तांणी पॉलिटिक्सात भाग घेतला कशी युद्ध केला तांगेल कसं कसं परिस्थिती पळयल्यार तांणी पुरा कशी व्हड भक्त तांणी तो अर्जुनान आनी हनुमंतान तांगेल परिस्थितीन तांणी कशी तांगेल कर्तव्य कोण दाखयला ताजे किना चड लायफ डायनामिक एग्जाम्पल जावका म्हूण ना सो भक्ती पुरा विशयार इन्क्लुसिव्ह वे ऑफ लायफ म्हणून येता केन्ना आमगेलें ते पर्पज रायट आसता केन्ना इमर्सिव्ह सायड और इन्क्लुसिव्ह सायड तें कोर येता आनी सरेंडर म्हळ्यार केन्ना आमगेलें कंट्रोल आसता म्हूण सो आमी रिट्रीट फ्रॉम द वर्ल्ड म्हळ्यार आमगेलें कितले वेळ आमी इमर्सिव्ह भक्तींत घालयत कितले वेळ आमी विंगड लायफांत ते आमगेल परिस्थिती लेकार सेलेक्ट कोणाक चड टायम आसल्यार तागेले काय आसल्यार तांणी चड टायम दिवं शास्त्र वाजूचेक एक तागेले फेज आसा लायफांत एक पंत कोणी खंयचे बिझनेस प्रोफेशन अशें पुरो तांगेले लिमिटेड टायम अशें पुरो सो कितले आमी इमर्सिव्ह करतात कितले इन्क्लुसिव्ह करतात ते प्रपोर्शन पुरा जनाल्या लायफाच परिस्थितींत विंगड अशें पुरो जाल्यार आमी पळयतात की हें पुरा कनेक्टेड तेन्ना आमी एक भक्तिमय जीवन करता सो हांव हांगा राबयता कसं उलयलें तुझं चूक आसता रे तुमी क्षमापण करून दिवता क्विकली एक 5 मिनिटां खातीर रिकॅप करता आज आमी कसं भक्ती विशीं कसं सांगिल्लें सो फर्स्ट पॉयंट आमी पळयलेलें की आमी हें 8 अध्यायाचे श्लोक पळयलें की देवान सांगचें आसा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेच मय्यर्पित मनोबुद्धी मामे वैश्यसि असंशय म्हळ्यार देवान सांगचें आसा आमी पळयलें की तस्मात् सर्वेषु कालेषु ते कशी करचें बा ऑल एक्टिविटीजांत तूं देवाक उगडास दवरचें ते कशी म्हूण तेन्ना आमी पळयलें की भक्ती म्हळ्यार एक लायफाचें एक पार्ट न्ही भक्तीचें पार्ट आमगेलें एक लायफ त्या प्रकारान करता आमी आनी महामनुस्मर म्हळ्यार देवालें एक भितर वयल्यान आमी उडगास करचें म्हूण देवान सांगचें मोर अबाउट इनर डिस्पोजिशन म्हळ्यार भितर वयल्यान आमगे लायफा विशीं कसं एक व्यू आसा कशी आमी लायफा पळयता ती तें महामनुस्मर म्हूण आउटर एक्शन भायची दृश्टीन आमी पुरा विंगड कार्य करचें पुरो जाल्यार देवान सांगचें आसा कशी
मया अर्पित मनोबुद्धीर म्हणून. मागीर आमी ह्या पॉयंटार डिस्कशन केलें की मया अर्पित मनोबुद्धीर म्हळ्यार मेमरी पॉवर और कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग म्हळ्यार देवा विशीं केन्ना उडगास करता अशे श्लोक बाय पार्ट म्हणून कसं म्हणता अशें और कसं तत्व अंडरस्टँड करता अशें त्या मेमरी पॉवर देवाल उडगास दवरचें म्हळ्यार न्हय. देवाल उडगास म्हळ्यार देवाक कशी प्रिती जाता उडगास आमी सांगलें पर्सनल रिमेंब्रन्स देवाक पुरा कशी प्रिती जाता. आमी ताजे खातीर एग्जाम्पल पळयलें की आमी कोणाला घडकड गेल्यार मस्त वर्स नंतर आनी कोणाला घडकड गेली तांणी आमगेल कसं कसं फेवरेट आयटम आसता उडगास केल्लें आनी आमकां कसं कसं लायक जाता तो विशय पुरो सांगलो तेन्ना आमकां त्या पर्सनाक आमकां कळटा की त्या व्यक्तीक आमगेले वयर प्रिती मस्त आसता म्हणून म्हळ्यार तो पर्सनली आमगेले विशय कसं की ताणें अटेन्शन दिवन पुरा उडगास केला म्हणून देवाक तशी आमी भक्ती केल्यार कृष्णाक पुरा कशी खुशी जाता. ताका देव सांगता मय अर्पित एज अ पर्सन मेगेल उडगास करया ती म्हणून. कसं एक आध्यात्मिक फिलॉसॉफी और कसं म्हणतात पळय कसं ह्या न्ही भक्तीन तूं वैष्णव जनान तूं देवाक एज अ पर्सन आमी उडगास करता पर्सनल रिमेंब्रन्स देवाक आमी एज अ पर्सन एज अ व्यक्ती आमी केन्ना उडगास करतात आनी आमगेल प्रीत एक्सप्रेस करता ती त्या देवाक जेवता म्हणून. खाली मेमरी पॉवर यूज करून बाय पार्ट मारलेले श्लोक म्हणचे त्यावेळी सांगायची जाल्यार देवाक कसं प्रीती म्हळ्यार मया अर्पित मेगेल विशय पर्सनल वे तुम्ही मेगेल उडगास करया ती. आणि मागीर आमी पळयलें की 2 ट्रॅक आसा ती म्हणून आमगेल चेतना शक्ती आमगेल स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर आमगेलें आमी कसले कोणी ऍक्टिव्हिटीज करता ती भायली दृश्टीन त्या 2 विशयार आमगेल ट्रॅक आसता. एक बुद्धीचे ट्रॅक आनी एक मनाच ट्रॅक इमोशनल पाथवे आनी रॅशनल पाथवे. ताजे खातीर आमी ते एक्झाम्पल पळयलेलें की कशी आमी खंयचे एक वार्डेके गेल्यार मनाच पाथवेन आमी हें पळयता की कितें डेकोरेशन लायक आसा म्युझिक लायक आसा ह्या फंक्शनाक जाल्यार बुद्धीचे पाथवेन आमी आमगेल चेतना शक्ती उपयोग करता तेन्ना आमी पळयता ती हो इम्पॉर्टंट पर्सन हागेल्या वचून ಸ್ವಲ್ಪ वेळ उलोवका म्हाका मुखार हाचें बेनिफीट जावचें पुरो ते बुद्धी यूज करतात आमी. सो कृष्ण सांगता की भायची दृश्टीन तुम आमगेल कसले ऍक्टिव्हिटीज अशें पुरो स्त्री पुरुष आमगेल कसले प्रोफेशन अशें पुरो जाल्यार आमगेल हे 2 ट्रॅक्स आसात पळय बुद्धीचे ट्रॅक आनी मना ट्रॅक हे मेगेल खातीर युटिलायज करयाची भायची प्रोफेशन ऍक्टिव्हिटी कसले अशें पुरो आनी आमी कसं ते आमगेल कर्तव्य आसता त्या परिस्थितीन तूं ते चांग रुपार करता इन अ वे की कोणाक दिसता इतले चांग रुपार आमगेल कर्तव्य करता ती की हो कृष्णाल भक्त दिसता म्हळ्यार आमगेले एव्हरी एक्शनान आमी ग्लोरिफाय करता देवाल कीर्ती वाडूस तशी करता म्हळ्यार आमी खंयची ऍक्टिव्हिटी करता डिस्ट्रॅक्ट जावन कसं ते रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आमी ते एक्झाम्पल पळयलें की अर्जुन अशें न्ही की जप करता आशिल्लो युद्धा वेळार तो युद्ध करता आशिल्लो. आता आमी त्या एक्झाम्पल पळयलें कोणालें ऑपरेशन जाता तो डॉक्टर हरे कृष्णा जप करता आसा तेन्ना आमी ताका सांगचें पुरो तरी जप मागीर करी ऑपरेशना वयर मन घाली म्हणून म्हळ्यार ते कसं ते ऍक्टिव्हिटी करतना अशी न्ही की भायली दृश्टीन आमी चॅन्टिंग करता और ह्या न्ही जाल्यार आमगे ऍक्टिव्हिटी विदाउट एनी डिस्ट्रॅक्शन आमी चांग रुपार आमगे कर्तव्य करता ती त्यामुळे भक्तीची म्हणून. सो नॉट एट अ बॉडीली लेवल मात आमी कसं करता ती आमगे मोटिवेशन कसं ना त्या इम्पॉर्टंट म्हणून. सो आमगे लायफाचो पर्पज आमी चेंज करता द वाय आमी कसं करता ती वॉट आमगे लायफांत आमी कसं करता ती आनी कशी करता ती तें चेंज करता म्हूण ना आमगे परिस्थितीक जाल्यार आमी कसले करता ती ताची परिस्थिती त्या आमगे भावना चेंज करता आमी मनुस्मर तें म्हळ्यार पर्पज चेंज जाता केन्ना मनुस्मर करता देवान. आमी ते युद्धाचे विंगड कारण आसा त्या पळयलें जाल्यार देवान कसलें सांगचें रिवेंजा खातीर न्हय राज्या खातीर न्हय विंगड खंयच्याय कारणां खातीर न्हय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां म्हळ्यार कोण धर्मा विरुद्ध जावन आसता ती तांकां आमी मारता मुखार जो कोण ते एक समाज आसा पळय ते धर्माचे धर्म संस्थापन जावन आनीक ते अभिवृद्धी जावं पुरा जनाले भक्तीचे आनी धर्माचे आनी इंडिव्हिज्युअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पुरा जना हाजे खातीर म्हळ्यार कोण विरुद्ध आसा ती खंयच्या पार्टींत आसता कोण विरुद्ध आसा ती कसले तागेले बिलीफ असतो पर्सनल लेवली देवान लॉ अँड ऑर्डर पुरा कशी इम्पॉर्टंट सोसायटीन तूं म्हणून अर्जुना सांगचें आसा आनी तातूंत तूं भाग घेवचे खातीर तें तुगेलें म्हणून म्हळ्यार मय अर्पित मनोबुद्धीर म्हळ्यार ते रिमेंब्रन्स इज मोर इंटरनल भितर दुखून भायची दृश्टीन आमी त्या एक्झाम्पल पळयलें टिचरांनी कोणी एक टिचिंग प्रोफेशन येवचें पुरो ऑल्दो भायची दृश्टीन पळयलें 3 व्यक्ती तेगेजन टिचराची जाल्यार एकलो टीचर कसले जाल्ला म्हळ्यार तागे बापूय आजोय टीचर आशिल्लो ताका तो वय जाल्लो दोन्ही विशय तशे अशे पुरो की कोण की तागे लायफान लायक टीचर आशिल्लो म्हाका तागेल्या म्हणके जावं
विंगड कोणी धुडवाक ते जेवण आशिल्लें. सो एक एक्टिविटी जाल्यार ते कारण विंगड तशींची आमगे भायरची दृश्टीन कसने एक्टिविटी आसच्या पुरो आमगेले प्रोफेशन आसच्या पुरो स्त्री पुरुष आसच्या पुरो जाल्यार आमगेले भितर वयलें कारण कसं नसुका की आमी देवा लागीं कशी येवचें. उपासना म्हळ्यार देवा लागीं कशी येवचें आमी आनी विंगड जनांनी देवा लागीं येवच तशी कशी कसले करूं येता आमी तीची भक्ती म्हूण पळयता. बुद्धी आनी इंटेलिजन्स आमी हाजे खातीर यूज करता की कृष्ण आनी देवाल भक्ती आमगे लायफाच्या पुरा कशी इम्पॉर्टंट वस्तू म्हणून. ताजे खातीर आमी एग्जाम्पल पळयलें की एक ट्रेनांत वतना मातसो सगळो बॅग आसच्या पुरो ते आमी बॅग तोको दवरतली जाल्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट बॅग तेंच्यात आमगे कार्ड्स आसा दुड्ड आसा विंगड इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट आसा ते आमगे लागीं दवरून आमी विंगड बॅग तोको दवरतली. तशेंच सकयल बॅग आसच्या पुरो देवाल भक्ती आनी देवाक एक आमगे लायफान तुका एक इम्पॉर्टन्स दिवचें तें आमी भारी कन्विन्स जावपाक आमगे बुद्धी ना की तें ग्रेटेस्ट व्हॅल्यू म्हणून आमगे लायफान हाजे की ना व्हड विशय कसले ना म्हणून. ऑफकोर्स थिओरेटिकली अंडरस्टँड करून आसच्या पुरो जाल्यार प्रॅक्टिकली ते दोन्ही पाथ आसना मनाचें मन आमगेलें इमिजिएटली लागना. लायक आमगे पूर्व कर्म आसा परिस्थिती आसा आमकां इमिजिएटली चेंज करचें जायना जाल्यार आमी बुद्धीन केन्ना कन्विन्स्ड आसता ती आनी आमगे पर्पज लायफाचे आमी फिक्स करता ती की देवाल भक्तीन तूं म्हाका तेच मोस्ट इम्पॉर्टंट आमगे लायफान तूं तेन्ना स्टेप बाय स्टेप इन्क्रिमेंटली अगूर अगूर आमगे मन देवाल विशय चड लागता वतलें देवाल उडगास आमी चड करतलीं ती आनी देवाल तो कसो न्ही भक्ती तत्वस पळय आमगे लायफान तूं ताजें चड इम्पॉर्टन्स जातलें स्लोली एंड स्टेडीली मन लागतल्यांची बुद्धी लेकार म्हळ्यार भक्ती आसता ओर ना आसता तशी न्ही हगूर हगूर इन्क्रिमेंटली एज टायम पासीस समय ओटू आमी आनीके भक्ती ओटू कनेक्ट करूं येता म्हणून. आनी लास्ट टायम आमी हें डिस्कस केलेलें इमर्सिव्ह भक्ती आनी इन्क्लुसिव्ह इमर्सिव्ह म्हळ्यार विंगड पुरा विशय सोडून आमी केन्ना देवाल विशय म्हळ्यार एक मंदिरां वचचें की पारायण करचें की जप करचें तेन्ना विंगड खंयचो विशय ना आमी देवाल मात विशय करता आसता ती मात रेस्ट ऑफ द डे त्या नातील टायमार आमगे कसं एक प्रोफेशन करचें पुरो आमगे घरान तशी कर्तव्य करता आसचें पुरो तें इन्क्लुसिव्ह म्हळ्यार ते आमी भक्तीचे भाग म्हणून अशी न्ही की साधना भक्ती केल्यार मात ती भक्ती विंगड आमगे प्रोफेशन करचें मटिरियल लायफ न्ही आमी तें इंटिग्रेटेड आसूं म्हणून बॅलन्स न्ही म्हळ्यार अशी तशी करचें हें टायम दिवचें म्हणून. आनी आमी हें पळयलें लास्ट एक एग्जाम्पल पळयलें ज्युरिसडिक्शना विशीं उलयलें तेंचे आमी तें एग्जाम्पल पळयलें तेंचे कडेन चोरी जाल्यार तो पुलिसांची सांगचें पुरो ह्या एरियान जाल्यार त्या मेगेल एरियांनी तुवें विंगड पुलीस स्टेशनार वचूं कसलें की मेगेल एरिया ज्युरिसडिक्शन न्ही हें म्हणून मात तेंच आमी कनेक्ट केलें कृष्णा वटू की खंयच्या आमगे लायफांत जाग आसो परिस्थिती आसो पुरा कृष्णा ज्युरिसडिक्शना अंडर आसा आमगे परिवार आमगे जॉब आमगे बिझनेस आमगे हेल्थ पुरा कृष्णा ज्युरिसडिक्शना भितरी आसा कसलें देवा सोडना एव्हरीथिंग इज इन्क्लुडेड ताकाची त्या परिस्थितीन तूं आमी केन्ना आमगे बेस्ट करता ती युद्ध महामनुस्मर युद्धचे कित्याक आमी तें कर्तव्य निश्ठ जावन आमी कसं की करता आसता ती ताका आमी पळयलें भक्ती म्हळ्यार रिस्पॉन्सिबल वे रिस्पॉन्सिव्ह वे हें जगत्य सोडता म्हूण ना हें जगत्य देवान केलेलें आनी ताजे भितरसून पुरा परिस्थितीन आमी कशें आमगेले कर्तव्य करूं येता म्हूण पळयलें आनी आमी लास्टार पळयलें की एक दोन सिच्युएशन जावचें पुरो सेल्फ कडेन आमगेले कंट्रोल आसा थंय आमगेले कर्तव्य करता सेल्फ कडेन आमगेले कंट्रोल ना तेन्ना आमी देवाल वेर डिपेंडंट आसूं काम. सो अर्जुनान एक्सेप्ट केलें की ताणें फायट करता कोणाल वटू फायट करता तें तागेली चॉयस ना ताणें एक्सेप्ट केलें हाऊ ही फायट्स वाय ही फायट्स तागेलें पर्पज क्लियर जालें अर्जुनाल मनांत की कसल्या फायट करता मये अर्पित मनोबुद्धी देवान कसं की एक धर्म संस्थापन करचें ताका एक कर्तव्य दिलेलें आसा क्षत्रिय जावन तें हांव करता म्हणून तें पर्पज क्लियर जालें तागेलें कशी तें युद्ध जिखतलें कोणाल वटू युद्ध जिखतलें ती परिस्थिती कसन जिखतलें तें तागेले कंट्रोलान ना जाल्यार तें युद्ध करचें तागेले कंट्रोलांत आसता. सो भक्ती केन्ना आमी लायफान स्विकार करता ती पुरा रितेरी आमगेलें म्हणटात पळय आमगे जग बेटर जावचें साध्य आसा म्हणून आनी आमगेले कसं तें एक पार्ट आसा लायफान आमगेलें आमी एक पर्टिक्युलर परिवार आसच्या पुरो पर्टिक्युलर जॉब आसच्या पुरो त्या पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आमी कस्टोडियन जॉब येता म्हणून कस्टोडियनाचें एग्जाम्पल म्हळ्यार कोणी आमी कोणालो विंगड सामान आसा तो भायर गांवां वता तेन्ना आमकां दवरचें दिलें ताणें हें दवर ही मागीर एक म्हयन्या नंतर येता घेवन वता म्हणून तेन्ना तो एक म्हयन्या खातीर आमगेलें तो सामान आसा म्हणून तो आमगेलें न्हय तें आमी एक म्हयन्या खातीर त्या सामानाचें कस्टोडियन जालीं तशींच ही आमगेली कसं एक लायफान तसं आमगेले परिवार परिस्थिती शरीर
हे पुरा आम्ही देवान दिलेले आणि आम्ही त्याची कस्टोडियन्स. त्या कस्टोडियन जावन एव्हरी सिच्युएशन तो आम्ही आम्ही कर्तव्य चांग रुपार करू प्रयत्न करता ती त्यावेळी भक्तीची म्हणून. आणि आम्ही लास्ट सांगले की भक्ती मला एक पण दिसता डोसाईल म्हणून मला काही डायनॅमिक नाही म्हणून. त्याला आम्ही पळयलें की दोन भक्त कोण आसता ती पुरापशी श्रेष्ठ जावन आशिल्ले आमगे शास्त्रांत अर्जुन हनुमंत. तांणी कितले डायनॅमिक आशिल्ली ती पॉलिटिक्स इन्वॉल्व आशिल्ली युद्धाच कळ आसतील तांगेले पुरा रितीन तांणी डायनॅमिक आशिल्ली. सो भक्ती इज अ इन्क्लुसिव्ह वे ऑफ लाईफ. पुरा रितीन आमी करूं येता आणि केन्ना आमी भक्ती पथार वता ती कितले काळ आमकां इमर्स म्हळ्यार साधना भक्ती करूं जाता आणि आमगे नॉन साधना टायमार आमी कशें आमगे कर्तव्य चांग रुपार करता ती तेन्ना कशें केलें की आमकां आमगेली परिस्थिती चूज करचें मेळना. खंयची परिवारात जल्म येता आमी ते आमकां चूज करचें ना. आमी जन्म खंयची परिवारात जन्म येताची ते आमगेली चॉयस न्ही ते. मात आमी खंयची परिवारात जन्म येत तरी आमकां कशें एक परिस्थिती निर्माण जाता. आमी देवाल सेवा मया अर्पित मनभूतीर तें कशी करूं येता तें आमगे हातार आसता. खंयचे परिस्थितीन तूं भक्ती करूं येता आणि एक चांग एक जीवन करचें आणि चांग एक फ्युचर करचें आमकां ते भाग्य मेळटलें म्हणून. सो हांगार आपयता तसं एक कॉमेंट आसता तुमी सांगेता ताचेर ह्यांची भगवद्गीताचे लास्ट पाला नेक्स्ट टाइम आमी कंक्लुजन करूया. डिवोशन जालें नेक्स्ट टाइम धर्मा विशय उलया धर्म म्हळ्यार कसो ह्याच पुरा कॉन्सेप्ट कनेक्ट करू. सो पुरा जना धन्यवाद. तसं कॉमेंट्स आसल्यार सांगेत तुमी जे हे सेशन कंक्लूड करू. नेक्स्ट टाइम ह्याच टायमार आमी मेळया. 3 पंथ हरे कृष्णा महामंत्राचे जप करू आमी सेशन कंक्लूड करूया. देवाला कळकळीन प्रार्थना करूया की कशें की देवा किंचित रुपार आमी सेव केलेलं आसा 1 घंटो पुरा जन आमी ओट्टू मेळून सत्संगा भाग घेवन आणि आमी आमगे जिवनांत तूं चांग रुपार साधन करचें की नॉन साधना टायमार बी आमी कशी देवा हें पुरा तुगेलें तूं दिलेलें आमच्या लायफान तूं आमगे चांग रुपार कर्तव्य करून आमगेल कर्तव्य आमी देवा लागीं कशी वचचें उपासना देवाल कशी लागीं वचचें आणि विंगड जना काही देवाल सेवेन तूं रुची येवच तशी आमी कशी स्फूर्ती दिवी येता त्या एक आमगेल मनोभावनान आमी जीवन केल्यार तसले एक भाग्य दिवका देवा म्हणून आमी 3 पंथा कळकळीन हरे कृष्ण महामंत्र म्हणूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. धन्यवाद. आणि श्यामला कामत माय असतं ती काय कंग्रॅच्युलेशन आमगेल फंक्शन आशिल्लें 50th एनिवर्सरीचें आमगेल पुरा जना तर्फेन हे फॉरमारी तुमकां कंग्रॅच्युलेट करता ती आनी त्या वेळान तुमकां चांग रुपारी भक्तीन तूं भाग घेवच तशें आमी पुरा जन मागून घेऊ. हरे कृष्ण. प्रभु जी भारी खुश जाले आज तवे राधिका माताजी पेरेंट्स आणि तांगेल भाव कितले नमुने संतोष जाली म्हळ्यार मागीर राधिका माताजी लागीं थंय तो उलोवच दिसतानी केले म्हाका भारी बेस्ट विशेस तुमगेले सकट म्हाजे तुमी एक सगळे होल फॅमिली गौरी माताजी सगळे पुरा जे तुम्ही एक फुल फॅमिली तुमगेल साइड राधिका माताजी साइड सगळे तितले डिवोटी जाले आमके एक गायडन्स मेळता म्हणटना एक आयकुच्या मेळता म्हणटना रियली वी आर व्हेरी फॉर्च्युनेट. लॉर्ड कृष्णा's mercy is that in addition to that people like you are always gurus for us showing the path. Really कसं की किंचित रूपार सेव करसत तुम्ही दितात भाग्य आमकां ताजे खातीर आमी कृतज्ञ आसात तुमगे. Thank you very much. हरे कृष्ण हरे कृष्ण पुरा जन नेक्स्ट टाइम मिलया आमी. धन्यवाद. हरे कृष्ण.